ड्रग्स आणि सोऱ्याच्या नेटार वावुरपी टोळयांचो फोंड्या वाठारांत उपद्रव वाडला. तांचो बंदोबस्त करचो म्हूण वाडी तळावलेच्या लोकांनी प्रकरण पुलिशे मेरेन पावयलां. व्यसनाच्या नेटार एक्सिडेंट वाडल्यात म्हूण लोकांक हुस्को. हालींच तळावले 2 मोटरसायकलीचो एक्सिडेंट जाल्लो. एक्सिडेंटांत 2 जाण गेले. फोंड्या असले व्यसनी टोळयांचेर नजर दवरूंक पुलिसांनी खंय खासा टीम केल्या. फोंड्या वाठारांत ड्रग्स आनी सोऱ्याच्या नेटार वावुरपी भुरग्यांचो उपद्रव वाडला. एक्सिडेंट जावंक लागल्यात. वाडी तळावलेचो सरपंच आनी बाकीच्या लोकांनी मेळून त्या वाठारांत वाडिल्ल्या ड्रग्साच्या उपद्रवाचेर चर्चा केली. ड्रग्स आनी सोऱ्याच्या नेटार वावुरपी भुरग्यांक लागून बऱ्या भुरग्यांची वाट लागता. पुलिशेची असले टोळयांचेर नजर जाय म्हूण लोकांनी प्रकरण पुलिशे मेरेन व्हेलां. हालींच वाडी तळावले 2 मोटरसायकलींचो एक्सिडेंट जाल्लो. तातूंत 2 तरणाटे सोंपले. लोक म्हणटात त्या तरणाट्यांची कांयच चूक नासतना तांचो जीव गेलो. आरोपी खंय ड्रग्साचे किकीचेर आशिल्लो. पुलिसांनी प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करची म्हूण लोक मागतात. फाल्यां आमचे भुरगे तेतूंतल्यान पयस रावपाक जाय म्हूण हांव पुलिसांक रिक्वेस्ट करपाक आयिल्लो की जे पळय आयसोलेटेड स्पॉट आसा त्या जाग्यांचेर तेणी एक रोबोट व्हेहिकल धाडून एक हें करचें की जे करून ते भुरगे तितूंतल्यान पयस रावपाचे. 8 दीस पयलीं आमचे थंयच एक्सिडेंट जालो. त्या एक्सिडेंटान 2 जाण भुरगे एक्सपायर्ड जाले आनी जेन्ना ते डॉक्टर म्हणजे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की तो भुरगो अल्कोहोलीक आशिल्लो आनी ताका तितून ड्रग्स फावंड जालो म्हणून आमकां मेसेज मेळिल्ली. पूण ते दुसऱ्यान मारलेले तेणे जो कोण एक्सिडेंट केला पळय तेणी ड्रग्स घेवन एक्सिडेंट केल्या म्हणून. हांगा आमी फक्त पुलिसांक आनी प्रशासनाक ब्लेम करून अर्थ ना. हांगा प्रत्येक नागरिकाचो प्रत्येक पेरंट्साचो तितलोच हें आसा, चूक आसा. हांगा आपलो भुरगो खंय वयता, रातचो कित्याक लेट येता होवूय विचार करपाक जाय. असले टोळयांचो बंदोबस्त केलो ना जाल्यार बायला भुरग्या सयत पुलीस स्टेशनार मोर्चो काडपाची शिटकावणी लोकांनी दिल्या. फोंडेच्या पुलिसांनी लक्ष घालता म्हूण सांगलां. गांजाच्या व्यसनाक लागिल्ले कांय भुरगे आनी टोळयो फोंड्या आसात. तांकां उपाय करपाक खंय पुलिसांनी खासा टीम केल्या. हेच्या पयलीं आमी खूब भुरग्यांक हाडला आसा, ती मायनर भुरगे बी, आनी 1-2 केसी तशे रजिस्टर आसा आमचे कडेन. म्हणजे मोस्टली पोंडा एरियान म्हणटा चड दुबाव आसा तो गांजा बी. तेच्या फुडले ड्रग्स कांय हांगा पावना, पूण सद्या गांजाचे केसी आमचे कडेन 2 जाल्ले आसा आनी आमी ते रूल आवट करपाक शकना की भुरगीं इनवॉल्व आसात. भुरगीं इनवॉल्व आसपाक शकता कित्याक जी भुरगीं फेल जाल्ली आसता हेचेर पेरंट्साचें लक्ष ना अशी भुरगीं ही कामां करतात आनी मागीर दुसऱ्याची वाट लायतात. सो एनी हांव आमकां त्या भुरग्याक सुदारपाक जाय आनी तेचे खातीर आमी मुद्दम खास एक टीम तयार केल्या आनी ती टीम त्या ज्या जाग्यार अड्डे कशे आसा ते हेचे पयलीं जे अड्डे आसले ते आमी सगळे रेडी मारून बंद केले. पूण आतां काही दुसरे कडेन बसता म्हण अशें कळ्ळां की त्या जाग्याचेर आमी रेड मारून जे मेन सोर्स आहा तेचेर एक्शन घेतलें. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. पणजे पोटवेंचणुकेंत काँग्रेस उमेदवारीक लॉबिंग सुरू जालां. सुरेंद्र फुर्ताद, आर्थूर सिक्वेर आनी एजिल्डा सापेकोन मंगळाराक काँग्रेस तिकेटी खातीर अर्ज घालो. तिगांय आपापलो दावो करतात. आपल्याकच तिकेट मेळटली अशें महापौर सुरेंद्र फुर्ताद उलयता. आर्थूर म्हणटा आपूण काँग्रेसीचो वरिश्ठ फुडारी, तिकेट आपल्याकच. पणजेकारांक स्वच्छ चारित्राचो उमेदवार जाय, लोकांचो आपल्याकूच तेंको अशें एजिल्डा सापेको म्हणटा. पणजेचो आदलो आमदार मनोहर पर्रीकारान राजिनामो दिल्ल्यान पणजे मतदारसंघाचो सीट रिकामो जाला. काँग्रेसीन सीटाक इत्सूक आशिल्ल्यांकडच्यान 10,000 रुपया भरून अर्ज मागोवंक सुरवात केल्या. सुरेंद्र फुर्ताद, आर्थूर सिकेर आनी एजिल्डा सापेकोन काँग्रेस भवनात उमेदवारीक आपापलो नंबर लायलो. There are a lot of things to be done in Panjim. All the works which we promised by our good friend Mr. Manohar Parrikar will be carried forward by me. In the right direction, I will fight for all the projects which are in the pipeline, the dreams to come true. Give me one chance to be a MLA. If I don't fulfill your promises, then in the next election you are free to vote me out. I'm quite confident that I get ticket because I'm the senior most congressman applying, and I'm now 20 years general secretary without break. So I feel I should get ticket only on that ground. I'm very confident because there is a survey which was done after our MLA resigned, and they said they want a clean candidate and a person having vision. And I think among all, I am the front runner. And I'm confident because I am also the people's candidate. Many people have given me support across party lines. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. मोपा विमानतळाची 2035 मेरेन गरज ना. मोपा विमानतळाचेर केल्ल्या EIA रिपोर्टाच्या मसुद्यांत घुसपागोंदळ जाला अशें आमी नावेलकार संघटनेन आरोप केला.
गोंयच्या तरणाट्याक काम धंदो ना, नोकऱ्यांचो विशय सरकारान सोडोवचो. सरकार उत्तर आनी दक्षिण गोंया मदीं भेदभाव करता. उत्तर गोंय वयर सरता, दक्षिण गोंयचेर आडनदर जाल्या अशें संघटना उलयता. मोपा इश्यू घेवन डिव्हिजन चालू आसा. दाबोली ग्रीन सिग्नल दिवन मोपाक रेड सिग्नल दिवन बंद करचें. कित्याक दाबोली हेज अ कॅपेसिटी टू होल्ड ऑन द पॅसेंजर्स. आनी सांगपाचें म्हणल्यार हरशी गरज आसा युथाची, जॉब्स जावं तांकां यूथ एम्पावर करपाक गरज आसा, पूण ती अजून तरी कोणी फुलफील करूं ना. कितें गॅरंटी आसा की तुमी आतां फाल्यां मोपा करतले या प्रायवेट बिडर्सान दिता तुमी, हाडून हाडून आनी मायग्रंट्स भरतले तुमी गोंयांत. मागीर आमचे गोंयच्या युथान वचप तरी खंय? ते मांडवीचे 2 ब्रिज ऑलरेडी आसात आनी आनीक फ्लायओव्हर बांदतात. तिसरो म्हाका एक सांगा, एक तरी मोडलो जाल्यार थंयचो दुसरो यूज करपाक मेळटा. जुवारी ब्रिज मोडल्यार आनी खंयचो यूज करतले तुमी? आनी आमचो मेन प्रोग्राम आसतलो, नेक्स्ट प्रोग्राम आसतलो म्हणटा तो गेटिंग मॅक्झिमम ऑफ द MLAs ऑन वन प्लॅटफॉर्म अलॉंग विथ फादर इरेमीत विथ whom we support. आनी ती मिटींग आमी लोया मैदानार घेतल्या, सगळ्यांची हुजीर घेतल्या की थंय तेमी स्टँड क्लियर करचो. म्हाका दिसता EIA रिपोर्ट्स आसा तो फूल स्कॅम आसतलो, तो बेगींतले बेगीन चॅक करचो, तेमी परत करचो. एटलिस्ट 2035 म्हणल्यार आमकां मोपा नाका. घेवया एक विराम.